सीओन ऑलरेडी आमकां एक 10 दीस पयलीं तेणी एक पब्लीक नोटीस दिल्ली. तेतून तेणी सांगिल्लें की सगळे ओवरहेड केबल काडटले म्हणून. आनी काल तेणी फातोर्डा सर्कला कडल्यान ते केबल कटींग करपाक सुरू केलें. सो तेजे पयलीं आमी सीओक एक फावटी मेळिल्ले की आमकां एक अपॉयंटमेंट दी म्हणून. तेजे बिहाफ तेणें आमकां आज सकाळीं 10 अपॉयंटमेंट दवरिल्ली. पूण ड्यू टू सम प्री तेगेल्यो प्लॅनिंग आय डोंट नो, पूण ही इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफीस आनी ही इज नॉट अवेलेबल ऑन द फोन. आय थिंक ही हॅज गॉन फॉर सम मिटींग. सो तेजे खातीर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दवरलां विथ आमी म्युन्सिपाल्टीन इनवॉल्व केलां ऑलरेडी आयचे डेटीन. आनी आमची रिक्वेस्ट सीओ कडेन की गेली 30 वर्सां जाली वी आर इन दीस केबल इंडस्ट्री फॉर वीच ओवरहेड्स वेर गोईंग ऑन. केन्नाच हो इशू जावनाशिल्लो. बट वी ऑल्सो एग्री that there are some cables which are lying and some people are not maintaining it properly. आता पयलीं फक्त केबल नेटवर्कच आसताली आनी आतां तेतून इंटरनेटाचोय आयला. सो इंटरनेटा मुळे केबलाच्यो लायनी आसा त्यो वाडल्यात. सो तेजे मुळे खांब्याचेर बी खूब कडेन अशें आमकांय बी दिसता की केबल टाय केल्ले आसा म्हणून. सो आमी सीओ कडेन मागला की आमकां एक 3 म्हयन्याचो टायम दी along with the municipality and along with the cable operator and along with the internet providers. आमी एक कितें तरी अशें एक सोल्युशन काडुया which will be helpful to cable operator, internet people and the consumer आनी municipalityकूय बी. by which even electricity department सुद्दां येतलें. इतलो ते पयलीं कोणाकूच कांय पडूं नाशिल्लें. पूण ह्या सीओन इंट्रस्ट घेवन फॉर द ब्युटिफिकेशन तांकां जाय ती आमकांय गरज दिसता. सेम टायम लोकांक केबलूय बी जाय. देर आर सम डिफिकल्टीज वी आर फेसींग टू ले द केबल्स. सो तेजे खातीर आमी बसून एमिकेबली एक तेजेर सोल्युशन काडुया अशें म्हणून ताका आमी रिप्रेजेंटेशनूय मागला. आनी वी होप दॅट सीओ गिव अस अपॉयंटमेंट व्हेरी सून एंड सॉल्व. See, today we are very disappointed because the municipality, Margam municipality have cut down the cables and amka eyes don't disale cable na. Maybe the intention is good, they want to see the city clean, but this is not a way. They have to find them the way. तुम तर केबल नाक म्हणटा जाल्यार वयल्यान न्हू जाल्यार तुमी ऑल्टरनेटीव वे दिवपा जाय. तुम ताका जमनींतल्यान ताका परमिशन दिवपा जाय. कितें तरी करपा जाय. टुडे केबल इज अ नेसेसिटी फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट्स, एवरीबडी. So the act of municipality is very wrong. We condemned it and we are requesting them to restore it back again until you find a solution. हें तेमचें सारकें रॉंग. आयज तर एक गाडी नो पार्किंग आहा जाल्यार नो पार्किंग आसल्यार गाडी फोडपा जाता. तेमी केबल काटले. I just want to know who gave them authority to cut the cables. They could have easily discontinued or disconnected. So I think municipality should not act like that because they have failed in parking in Margam. They are not making any attempt to do any kind of parking solution in Margam. And you can see Sogra hoarding ha. All over Margam hoarding ha, banner ha, poster ha. That also is a part of the drive. You should look city clean. But that you have to get everybody together. A cable ka cut kelmon ani lokak tumi suffer kele. And I would ask all the councillors. People should ask the councillors. All the residents should ask each councillor. Now we don't have cable. Who is responsible? Who gave them authority? We are electing them to discontinue our service.